करपाक हांगासर आमी बसलेले आसा। जाल्यार आयच्या पत्रकार परिशदेक आमचे मुरगांव नगरपालिकाचे माजी नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस तशेंच ते विद्यमान नगरसेवक ते उपस्थित आहा। काउन्सिलर मंजुषा पिळणकर, 2 नंबराचे काउन्सिलर दया नायक, बोगदा भागातले रहिवासी अशोक कांबळी, उपनगराध्यक्ष मुरगांव नगरपालिकेचे कामत भग, तसेच तुम्ही नावा सगळ्यांची घेतलेल्या बोगदा प्रभागाचे सगळे रहिवासी रेजिडेंट्स पास्कॉल, अर्जुन सातोस्कर, सुहासिनी तामोस्कर, विलासिनी तामोस्कर, सगुण नायक, रामदास होबळे आणि राधाकृष्ण धुरी। आता फॉर्म्युला 4च्या संदर्भात हांगासर आयज आमी उलोवपाक बसला। काल आमचे मुरगांवाचे आमदार संकल्प बामणकर यांच्यानी रेसी संदर्भात माहिती दिली। जाल्यार तेंच्यांनी म्हणटाना एक म्हटलें की प्रेस्टिजियस रेस म्हणून ही, जाल्यार ही प्रेस्टिजियस रेस न्हू, ही फॉर्म्युला रेस 4। फॉर्म्युला रेस 4 म्हटल्यार स्टेपिंग स्टोन। हे नवे ड्रायव्हर असता, 15 ते 20 वर्साचे भुरगे हितून भाग घेता। आता प्रेस्टिजियस कोणाक म्हणा? प्रेस्टिजियस म्हणटाना की वर्ल्ड कप जाता, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, विम्बल्डन जाता व्हडल्या लेवलाचेर, जाल्यार ही रेस स्टेपिंग स्टोन जशें म्हणटा पळय न्हू, ही रेस कितक्या दिसाची जातली ही आमकां खबर ना। कोण ऑर्गनायज करता ती खबर ना। आता आमदारान सांगताना सांगला की लोक कित्याक विरोध करता ते आपणाक खबर ना। जाल्यार भोगदा परिसरातले लोक आयज बसला हांगासर आणि भोगदा परिसरात एक भयभीत भीतीचे वातावरण पसरलेले आसा। कित्याक त्यो गाडयो येतल्यो, कितक्यो गाडयो येतल्यो, तेंच्यांनी बॅरिगेड घातला थंय। 3 दीस कितके दीस तरी तांकां सांगला की 3 काय 4 वरां तुमकां स्वताच्या घरान सुद्धा वचपाक गावचें ना। एमर्जन्सी एम्ब्युलन्स आनी कितें हेजेर हांव येता रुल्स एंड रेग्युलेशनाचेर। जाल्यार त्यो गाडयो येतल्यो पळय, त्यो गाडयो कितक्यो गाडयो येतल्यो, कसल्यो गाडयो येतल्यो। आतां पर्यंत आमी टीव्हीर पळयला आनी खंय पळयला, येदो व्हडलो नॉयज करता न्हू, येदो व्हडलो आवाज जाता तो। जाल्यार तो आवाजान म्हाका अशें दिसून येता की तो परिसर आहा पळय थंय खुबशे सोरोप, अजगर बजगर, येदे व्हडले व्हायब्रेशन आवाज सावंड जावंक आहा की ते सगळे रेप्टायल्स हेंच्या घरांनी वचपाक आहा। हेंकां बाबड्यांक मागीर फुडें स्नेक कॅचर आनी हे धरीत सोदचे पडटले। तुमी येतले, तुमचे कवळटले आनी वयतले। एक आमच्या हांगासर सप्तकाक जायंट व्हील घालता जाल्यार आमकां कितकी तरी परमिशनां घेवची पडटा। आयज चीफ ऑफिसरा कडेन विचारले जाल्यार ते चीफ ऑफिसर हो काउन्सिलर बदला, व्हायस चेअरपर्सन बदला, हेंकां म्युन्सिपालिटी कांय खबरूच ना। आणि येद्या व्हडल्या प्रमाणात मोठी रेस ही धाकटी रेस न्हू, मोठी रेस तेंच्या लेवलाक धाकटी ती फॉर्म्युला 4। फॉर्म्युला 4 म्हटल्यार इट्स सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग। हांवें विचारली, इन्क्वायरी केली जाल्यार म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की पयले दिसा प्रॅक्टीस करतले, मागीर क्वॉलिफाय जातले आनी मागीर रेस जातली। अशें दिसून येता की थोडे कंट्री, सिंगापूर आनी त्या कंट्रीन असल्या रेसींचेर गॅम्बलिंगूय जाता। हांगा ऑर्गनायझर कोण? दिस रेस इज कनेक्टेड टू कॅसिनो, गॅम्बलिंग जावंक शकता, सट्टेबाजी अलाउड। हांगा 2-3 क्रिकेट मॅचीक बुकीज जाले जाल्यार सट्टेबाजी पुलीस अरेस्ट करता। जाल्यार ही रेस करतलो जाल्यार पयली लोकांचो रहिवासीचो एनओसी जाय, तांकां बाबड्यांक खबरूच ना। कितक्या जाणांक खबरूच ना फॉर्म्युला 4 रेस कशी जाता, कितें जाता। सिंगल सीटर गाडी ती। आता फॉर्म्युला म्हटलं की एकूच भाशेची डिझायन असता, तितकोच वेट आसपाक जाय गाडयेक, तसलेच टायर आसपाक जाय, तशेंच इंजिन आसपाक जाय। त्या संदर्भात ही रेस, आणि ही रेस जर करतलो जाल्यार तुका फ्रॉम स्टेट गव्हर्नमेंट कितकी परमिशनां लागता ती हांव तुमकां वाचून दाखयता। पण परमिशनां घेतला काय ना ती हांव तुमकां वाचून दाखयता। फ्रॉम स्टेट गव्हर्नमेंट तुमकां पयले परमिशन जाय ते स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी, स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स डिपार्टमेंट, स्टेट लेवल परमिशन जाय टू होस्ट दीस इव्हेंट। आणि FIA म्हणून आसा, इट्स अ वर्ल्ड गव्हर्निंग बॉडी। FIA फेडरेशन इंटरनॅशनल ऑटोमोबाईल, ती फेडरेशन मागीर आमच्या इंडियेची एक बॉडी आहा, इंडियाची बॉडी आहा। त्या बॉडीचे तेंचे परमिशन घेतलं की ते परमिशन दिता फेडरेशन ऑफ आमचे मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया म्हणून आमची इंडियन बॉडी आहा। ते परमिशन केन्ना दिता? जेन्ना हे लोकल बॉडी हे जे परमिशन यांची घेतली न्हू परमिशनां केलं की ते अप्रुवल दिता टू कंडक्ट द रेस। अदरवायज ही रेस जातली पळय ही इलिगल, इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय
तेंच्यांनी अप्रूव्ह करूंक ना जाल्यार आनी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया त्या एरियेन हे अप्रुव्हल दिना अशें आमकां तरी खंयसून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आता डेन्सली पॉप्युलेटेड कशें म्हणटले तुमी, थंय लोकांची संख्या, थंय संजय स्कूल आहा स्पेशल लर्नर, स्पेशल स्कूल आहा स्पेशल चिल्ड्रनाक लागून, देवळां आसा कितकी तरी, ते रहिवासी तुमकां सांगतले. ते लोक रावता थंय, त्यांच्या व्हायब्रेशनान गाडयेचे येदे व्हडले व्हायब्रेशन जाता. फॉर्म्युला 1ची स्पीड इज 351. आता फॉर्म्युला 4ची स्पीड इज लेस म्हणून इतकी लेस ना 250. आम्ही 120 हायवेक चलयतना तुमकां कळटा आसतले, कोणा कडेन उलोवपाक आसना 120 लास्ट चलयला आसतले हांवें जाल्यार म्हाका दिसता. जाल्यार 150 आनी 250 रेस ते रोड्स ते डिझायन केला तशे ते रेसीक लागून. जाल्यार काही परमिशनां जाय, जशें सांगलें की स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर डिपार्टमेंट स्टेट लेवल परमिशन जाय. टुरिझम डिपार्टमेंट इफ टुरिझमाचे ऑर्गनायझेशनान भाग आहा जाल्यार टुरिझम समज ही रेस प्रमोट करता जाल्यार टुरिझमाचे परमिशन जाय. PWD ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट रोड क्लोजर, ट्रॅफिक डायव्हर्जन, स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे परमिशन जाय. होम डिपार्टमेंटाचे परमिशन जाय ओव्हरऑल सेक्युरिटी क्लिअरन्साक लागून. एनवायरमेंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, नॉइज पोल्युशन, एअर पोल्युशन, जशें हांवें सांगलें नॉइज पोल्युशन हेजो नॉइज जातले की ते सगळे रेप्टायल जीव जंतू यांच्या घरांनी पावतले, लागीं जा. आम्ही म्हणना आम्ही रेसीक अपोज करना, व्हेन्यू हांगासर आहा तो व्हेन्यू इज नॉट प्रॉपर. थंय रोड आदी ते आमकांच सारक्यो गाडयो चलोवंक 2 गाडयो सूट नासले अशे रस्ते आहा. आता खंय थोड्या प्रमाणात ते आता कितें करपाक लागला विदाउट परमिशन अशें आयकपाक येता. जाल्यार पोलीस डिपार्टमेंट, लॉ अँड ऑर्डर, क्राउड कंट्रोल, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट त्यांचे परमिशन जाय. फायर सेफ्टी डिपार्टमेंटाचे परमिशन जाय. हे आमच्या स्टेट लेवलाचे सांगता, सेंटराची आणि सेपरेट परमिशन आहा. परमिशन फ्रॉम म्युनिसिपल काउन्सिल फॉर यूज ऑफ लोकल लँड, रोड आणि वेस्ट मॅनेजमेंट. आता हे काउन्सिलर बदला हांकांच खबर ना फॉर्म्युला रेस कितें आनी कशें कितें ते, त्यांचे परमिशन घेवंक ना. चीफ ऑफिसरा कडेन आता ते उलोवपाचे आहा आनी तेंच्यांनी आता ते 13 तारखेक त्यांची मिटींग आहा म्युनिसिपालिटीची. त्यांच्या मिटिंगाक तेंच्यांनी अजेंडार पॉयंट हाडला ना तुम्ही पॉयंट टू डिस्कस अँड डिसाइड अबाउट दिस वेदर टू रेस ही कंडक्ट करपाची तेंचे ऑब्जेक्शन आहा काय कितें आहा ते तेंचे काउन्सिलर उलयतले. लोकल ट्रॅफिक पोलीस परमिशन जाय फॉर डायव्हर्जन ऑफ रोड सेफ्टी बॅरिकेड्स. लोकल इलेक्ट्रिसिटी वॉटर डिपार्टमेंट टेम्पररी सप्लाय कनेक्शन दिवपाक जाय तांकां जाल्यार तेजे परमिशन जाय. इन्शुरन्स क्लियर जाय, इन्शुरन्स करचो पडटलो. जेन्ना तुम्ही डेन्सली पॉप्युलेटेड हितून करता, आम्ही सप्ताक करता वास्को जाल्यार आम्ही सप्ताक इन्शुरन्स करता. ते डिओटी कितें येता तेंचे हेवटेन तेवटेन जायंट व्हील घालता तो इन्शुरन्स करूंक लायता कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर. हांकां लायला काय ना त्या संदर्भात आम्ही जितकी आता नांवां घेतला पळय हांकां सगळ्यांक आम्ही लेटर करून विचारतले. इन्शुरन्स करपाक जाय, ड्रायव्हराचो इन्शुरन्स करपाक जाय, स्पेक्टेटराचो इन्शुरन्स करपाक जाय. जे स्पेक्टेटर येतले ते आमदारान सांगला 15,000 लोक येतले. ते प्लेस सफिशियंट आहा 15,000 लोक येवपाक. काल सांगला 15,000 लोक एकोमोडेट करपाक जाता थंय लोकवस्ती. हे रहिवासी बदला ते सविस्तरपणे तुमकां सविस्तरपणे तुमकां सांगतले मागीर. सिव्हिल डिफेन्स डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर एक्सिडेंट ऑफ फायर, क्राउड अशें आहा पळय तेंचे परमिशन जाय. आता लँड ओनराक जर लागता जाल्यार लँड ओनराचे परमिशन जाय. अशी खूबशी परमिशनां जाय. परत सेंटराची परमिशन जाय. स्पोर्ट यूथ अफेअर डिपार्टमेंट परमिशन फ्रॉम सेंटर. FMSCI म्हटल्यार फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, ऑफिशियल मोटर स्पोर्ट बॉडी रेकॉग्नाइज्ड बाय FIA म्हटल्यार फेडरेशन इंडिया ऑटोमोबाईल. यांची गव्हर्निंग बॉडी हो, यांच्यानी परमिशन यांच्या आसपाक जाय. यांच्या सायडीकसून कोण येयला इन्स्पेक्शन करपाक थंय. मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट यूथ अफेअर हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे क्लिअरन्स आहे. मिनिस्ट्री ऑफ होम त्यांचे विजा क्लिअरन्स हे ते तेंच्यांनी केला आसतले, तरी पण ते दाखोवपाक जाय हांगा. आम्ही म्हणना विदाउट विजा येतले, विदाउट गाडी येवन हांगा रेस करतले, ते गाडी कशे हाडटले ते सगळे तेंच्यांनी डिटेलपणे. कस्टमाचे परमिशन जाय टू इम्पोर्ट ते तेंचे आयटम हाडटा पळय रेसिंग आयटम कितें कितें. मागीर हेलिकॉप्टर ड्रोन्स यूज करता तेजी परमिशनां जाय. आता इतकी परमिशनां घेतला जाल्यार म्युनिसिपालिटीक तुमकां खबर आहा ही परमिशनां घेतला. तुम्ही सिटी फादर्स यू आर रुलर. तुमच्या टेरिटरीन, तुमच्या एरियेन, तुमच्या प्रभागान वॉर्ड नंबर काउन्सिलर आहा त्यांच्या प्रभागान ही रेस जाता आनी हांकां कांय ह्या संदर्भात म्हायती ना जाल्यार आमी हांगासर परत एकदा सांगता रेस करची. आमी विरोध करना. आमी विरोध करता तो व्हेन्यू इज रॉंग.
बऱ्या जाग्यार खंय तरी करा, जागो आहा तितून लोकांक त्रास जावपाक जायना. हे सगळे हितून सगळे आमचे रहिवासी लोक हा पळय हे बेश्टे सफर जातले विनाकारण. आता करपाचें जाय जाल्यार आमी म्हणना, करपाचें जाय जाल्यार आमचे म्हणटा न्हू आमी, आमचे स्पोर्ट प्रमोट करा. ते शंकर भाऊजी म्हाका दिसता तुमी 2-3 करोड दीत न्हू, जाल्यार ते 2 करोडान तो खो खो कबड्डी बिबड्डी वर्सभर करतलो दिसता. तो एथलीट करतलो, तो लोकल आमचे स्पोर्ट्स प्रमोट करा. आणि जर पैसे गव्हर्नमेंट केरला हो स्पोर्ट्स केल्लो फॉर्म्युला 4 सरकारान 1 रुपया दिवना. हांगासर खुबशे स्पॉन्सर्स लागलेल्या. दिस इज मनी मेकिंग स्पोर्ट्स हो क्लियर कट. हांगासर जो भाग घेता पळय ताका 3-4 करोड इंडियन मनी लागता ताका भाग घेवपाक. तो अमोल सातोस्कराक नाल्यार हेच्या हितून विचारा, तो कितको स्पॉन्सरशीप मागीत भोंवतालो. आता सरकार जर पैसेच घालता, पैसेच मोडपाचे, आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट करा. 20-25 करोडान जातलो रस्तात. आमी जयपूर गेल्लेले, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट इतको बरो आहा की थंय वचून पिकनीक कर. थंय सुभाष आमचो फळदेसाय किल्ल्याक लागून येयल्लो, किल्ल्याचे डागडुजीकरण करया बीन म्हणून थंय घाला पयशे. स्विमींग पूल अपग्रेडेशन आहा थंय अपग्रेड करा. ह्या 50 कोटीन आमचो मुरगांव मतदार संघ एकदम चमकतलो. जाल्यार सरकार टॅक्स पेयराचे पैसे तुम्ही कित्याक वेस्ट करपाक लागला असो प्रश्न. आणि दुसरो प्रश्न आमचो असो आहा की तुम्ही ऑर्गनायझर कोण ते मातशें सांगा. कशा पद्दतीचो स्पोर्ट्स आहा. आणि लोकांक जर त्रास करून स्पोर्ट्स जाताले असले स्पोर्ट्स आमकां नाका. लोकांक त्रास, रहिवासींक त्रास आणि हेंका ग्रांटेड घेवन इलेक्टेड मनशांक जाल्यार हो म्हाज्या हिसपान हांव ठामपणे ह्या स्पोर्ट्साक न्हू ह्या व्हॅल्यूक विरोध करता. आणि दुसरी गजाल हांव माजी नगराध्यक्ष, दुसरी गजाल की त्या भागान नॉट फिजिबल. फिजिबिलिटी रिपोर्ट जर आमी ते फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया हांकां लेटर करून विचारतले तुमचे कडेन तुम्ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेस्ड ऑन कसो दिलो, हेंची लायसन्स हेंची परमिशन घेतला, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हेंचे सगळ्यांचे इन्व्हॉल्वमेंट आसपाक जाय हितून. कोण बारीक काम करता जाल्यार सोमती म्युन्सिपालिटी ते जबजब करून येता. आयज कोण कित्याक वचना थंय पायप फोडलो आनी कितें फोडलो जाल्यार बाकीचे जे रहिवासी आहा कांबळी आसा हो तुमकां तांकां रहिवासी कोण रावता कसो तांकां त्रास जावंक शकता त्याच्या संदर्भात ते 2 उतरां सांगतले. तेच्या पयलीं आमचो माजी नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज कावन्सिलर आहा, तेणें तुमकां संबोधीत करचें. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. सांगपाचें म्हळ्यार फॉर्म्युला 4 हो आमकां कांय तेजेर ऑब्जेक्शन ना. आतां शेखरान बाबान सांगलां की व्हेन्यू आमकां ऑब्जेक्शन आहा. व्हेन्यू आहा तो व्हेन्यूचेर ऑब्जेक्शन आहा. कित्याक हो हायली पॉप्युलेटेड एरिया ती. थिंगा तुम्ही जाणा आसतले 3 मुसुंडी आहाय. ते लायनी एंट्रन्स करता तेन्ना 3 मुसुंडी आहाय. मागीर देवूळ आहाय, 3 मुसुंडी आहाय, देवूळ आहाय. मागीर एक पावर सबस्टेशन आहा. ते पावर सबस्टेशन आहा तितले थिंगा पावर सगळो जनरेटर आख्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक तो पावर जनरेटर जाता. तशेंच थिंगा संजय स्कूल आहा, 2-3 स्कूल आहाय. थिंगा ITI आहा. हांव म्हणटा MLA थिंगा हाडपा जालेले तेन्ना पयलें लोकांक विचारपा लागले हो फॉर्म्युला 4 हांव हाडटा. लोकांक काय विचारलें काल तो प्रेसाचेर उलयला की आपूण लोकांक कॉन्फिडन्स घेतलो आनी लोकांक ना जाल्यार आपूण तो करपा ना इव्हेंट. पूण आतां लोकांचो हेजेर ऑब्जेक्शन आहा. तशेंच आमी जेन्ना आमकां कोर्टीन आमकां अवेरनेस केलें की हिंगा फॉर्म्युला 4 येवपाक कोणाक खबर नासलें. आमकां म्युन्सिपालिटी कोणाक खबर नासली. इवन कावन्सिलर थंय वाड्या कावन्सिलराक दोगांय वॉर्ड 2 वॉर्ड पडटाय, 5 वॉर्ड नंबर 5 आनी 5 वॉर्ड नंबर 6. तांकां दोनूय कावन्सिलराक खबर ना. जेन्ना कोर्टीन अवेरनेस केलें की थिंग फॉर्म्युला 4 येता म्हूण तेन्ना सगळे आमी गेले विचारपाक गेले कलेक्टराक बी. कलेक्टर आपल्या डेप्युटी कलेक्टर आपल्याक परमिशन दिना. मागीर आमी लेटर केलें डेप्युटी कलेक्टर आमकां आहा थंय. आमी लेटर दिला तांकां सगळें. मागीर आमी एका विचारलें CO चीफ ऑफिसराक, इंजिनियराक विचारलें ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना. आनी हे आजून ते परमिशन घेनासतना आमी गटर फोडलो. ती वचून चोया थिंगा आतां गटरां लायन फुडें पावले ते बरें 1 किलोमिटर पावले ते गटर फोडला. हो गटर आमचो म्युन्सिपालिटी अंडर येता. म्युन्सिपालिटी परमिशन आसतना गटर केस फोडून जाता. ते मातशें चवकशी करा वचून कोर्टान थिंगा गेले. तशेंच ते थिंगा काल तेणें सांगलां की थिंग 15,000 लोक येतले. लोकल्स हे येतले भायरसो लोक येतले. तांकां खूंय घातलो तो. थिंगा तांकां फॉर्म्युला 4 करपाक तांकां 14 मिटर रोड जावं. हिंगा आहा तो रोड आहा तो 8 मिटर आहा.
आनी थिंगा सायडीन घरां आहाय देवळां आहाय सगळें आहाय लोकांक हुंय हें करतलो तो सिटींग करतलो तें सगळें तेणें सांगपा जाय न्ही आनी लोकांक नाका तो इव्हेंट तेणें हाडूंक पाना बरो इव्हेंट हाड म्हणटा हांव कितें म्हणटा तो 52 crores मोडल्या न्ही एक बरो फुटबॉल स्टेडियम कर एक फुटबॉल वर्ल्ड कप हाड थिंगा नाल्यार सीएमा बरो तेका दिवपाक जाय की दिवपाक बरो वर्ल्ड कप आमी गोंयकारां फुटबॉल लवर आमी फुटबॉल हाडाय आमी गोंयकार स्पोर्ट्साक हय आमी फॉर्म्युला 4 म्हणटा लोकांक कोणाक तकलीन ना आनी फॉर्म्युला 4 आमची गोंयांत कोण एक चलोवपी ना गाडी ती फॉर्म्युला 4 आनी तेका कोण चलतो आमी सांगूंक सोदता की आमकां हो लोकांक दाखोवपा आपूण हाडटा पूण लोकां कडेन ती गाडी घेवपाक पयशे आसपा जाय न्ही लोक ती गरीब लोक लागता वतात आं गाडी एक हाडपाक ते 6-7 कोटी लागताय आनी ती गाडी घेवन ताका ड्रायव्ह शिकपाक बी ताका भरपूर क्रोड्स लागताय ते शिकपाक आनी हाका हो इव्हेंट आतां तो म्हणटा गोंयांत 3 कोटीन प्लेसीस चोयलाय हो प्लेस फिजिबल ना तेणी थिंग वचपाचें 3 कोटी थंय आहाय ती फिजिबल आहा थंय करपाचें हांव तें म्हणटा की आनी हांव म्हजें एक सजेशन आहा ताका एमएलए की तेणें हिंगा वेर्ना इंडस्ट्रियल एरिया आहा न्ही थिंगा जायते प्लेस आहा थिंग डेव्हलपमेंट करता हांव हेका गोवोरमेंट सांगता सीएमा सांगता ते 52 crores कितें आहाय न्ही ते थिंग घालाय थिंग डेव्हलपमेंट आमी सदां 3 वर्स तो म्हणटा 3 वर्स तो हाडटलो 3 वर्सां कंटिन्यू इव्हेंट जातलो तो 3 वर्स इव्हेंट थिंग कराय हिंग लोकांक त्रास करून ना कित्याक फाल्यां समज इव्हेंट जालो ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आपली सगळे घेवन वयतले आनी गटर बटर असो सोडून वयतले फाल्यां लोकांक थिंगा पावस येयल्यार उदकाक त्रास गटर हुंय उदक वचपाक फ्लो ना थिंगा नाला आहा न्ही एक व्हडलो नाला आहा तोय फोडपा लागले हय तेमी फोडपाक चालू केले पूण लोकांक लास्टाक पावस येयल्यार हुंय वचपाचें मागीर आमकां म्युनिसिपालिटीक तुमी ब्लेम करतले लोक सगळो म्युनिसिपालिटी ब्लेम करतले म्युनिसिपालिटी काम करना कावन्सिलर काम करना हांव गोवोरमेंट सीएमाक सांगता की हो फॉर्म्युला 4 लोकांक नाका तेणें हुंय वेन्यू चूज करपाचो गोंयांत तेणें 3 वेन्यू चोयले आमी काल एमएलए सांगतालो पेंजी मिरामार म्हणून सांग 3 वर्सां करूं हिंगा लोकांच्या हड्ड्यार घालूंक नाका इतलें म्हणजे म्हणपाचें नमस्कार दसऱ्यात दीस आम्ही सगळे काउन्सिलर मेळून एक व्हिडिओ काढला तेतून हो फॉर्म्युला 4 जो इव्हेंट जावपाचो आसा त्या इव्हेंटा बद्दल आम्ही सगळ्या काउन्सिलरांनी आमचे सगळे विचार मांडलेले आसा त्याचबरोबर आमचो भाव एक्टिव्हिस्ट जो शंकर कोळजी आसा तो पासून त्यांनी आपलो व्हिडिओ काढून लोकांपर्यंत ही जागृती केलेली आसा आता म्हाका सांगपाचें आसा हांव परतून कांयच रिपीट करना सगळे तेच उलयता हांव इतलेंच सांगता ही जी रेस जावपाची आहा हो जो खेळ जावपाचो आहा तो फक्त श्रीमंताचो खेळ आसा ही रॅली जी आसा ती श्रीमंताची रॅली आसा आणि ह्या बोगदा सारख्या गरीब लोकांका तिचो कांयच फायदो जावपाक ना गरिबांक त्रास करून 15 दीस रोड बंद करून असलो इव्हेंट करप कितपत योग्य आसा हाचेर विचार जावपाची गरज आसा न्ही म्हाका दिसता हो इव्हेंट खूप बरो आसा पण हांगा करप हो योग्य ना तो दुसऱ्या खंय तरी जाग्यार करपाची गरज आसा खंय जाव न्ही तो मागीर आमचे मुरगांवाचें नांव नकाशार येवपाक जाय अशें कांय ना आमच्या गोंयचें नांव जरी नकाशार येयलें तरी खूब जालो पुरो नमस्कार फॉर्म्युला 4चे बाबा डिटेल्स चड तुमकां सगळ्यांनी सांगलेंच आनी हांगा कितें जातलें पळय ती रेस जाय जाल्यार लोकांक कितें तेजे फायदो आहा आनी कितें सगळे बाबा शेखर बाबान चड सांगलें तुमकां तेंच्यांनी कसलीच परमिशन घेवंक ना आतां ते घेतले कित्याक ते पावरान आहा न्हू आनी एक सांगता न्ही पावरान आहा पळय हांव बीजेपी 32 वर्सांच्यान बीजेपी हे कोण आतां मिनिस्टर सीएम सुद्दां म्हाका तेन्ना नासलो दिसता आयज आमी कितें जावं आमी हल्ल्या बिल्ल्या आमी फाटीं आहा आतां तांकां न्यू लोक कोण मेळ्ळे आतां फूल हांव खंय खंय भोंवता हे बीजेपीच्या नांवान सगळे लोक बॉब मारता सगळे डिस्ट्रक्शन गोवान काबार करूंक सोडला सगळे खंयच्याच लोकांक हितून घेना म्हणल्यार तेजे हितून घेयना लोकांची तुमी हे घेया व्ह्यूज घेया जाय तेल्ले घेया न्हू डिसिजन तुमी लोकांक सोडटा सगळ्यांक आपल्याक जाय ती डिसिजनां तुमी जाले 33 म्हणून आख्खे जाले तुमचें गोंय जालें तुमकां जाय तें करता तशें करपाक जायना लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन असले फॉर्म्युला 4 न्हू फॉर्म्युला 1 करा लोकांच्या घरा वयल्यान चलया गाडयो पूण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन चलया इतलेंच आनी कांय ना हांव तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता आणि हांव ह्या बोगद्यावेलो रहिवासी म्हज्या फाटल्यान बसला ते बरेचशे आमच्या म्हजे शेजारी आमी पळयला जो फॉर्म्युला म्हणटा 4
पयलीं एक्चुअली आमकां कांयच खबर ना कितें चल्लां म्हणून येवन थंय घडा 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 करून कितें कितें कामां चालू आहा. हळू आतां तो फौजी म्हणटा तेणी बॉम्ब मारून सुरवात केली, हे म्हणजे दाखयले आनी त्या नंतर आमचे कावन्सिलरांनी घातले. त्याच्या नंतर आमकां कळ्ळें की बाबा हांगा रेस चलता कसली तरी. रेस म्हटल्यार आमी समजलें गाठली एक धांवपाची रेस म्हणून आसली. फॉर्म्युला 4 म्हणून कार रेसीस जाता म्हणून पावलेले. कार रेसीस म्हणल्यार करपाक हांगा जागो खंय आहा, तर ते म्हणलें हो रोड जो आहा आमचो रोड, आमी ज्या रोडार नेहमी येता वता आमची वर्दळ ही चालू आसता, आमची स्कूलची भुरगीं कॉलेज भुरगे आमी त्या रस्त्यावयल्यान वतात. तो रस्तो बंद करून तो रस्तो वायडनींग करपाचो तुमचो विचार चालला. जो रस्तो आतां जवळपास 8 ते 9 मिटर कितें रस्तो चड नासतालो आनी तेचे सायडीक दोनूय सायडीक अशे गटर बांदलेले आहात. ते गटर फोडून तो वायडनींग करता अशें चल्ला. पण तो 14 मिटर जातलो वो ना खबर ना. पण त्या रोड जो आसा हो एक्चुअली आमचो डेलीचो युजेबल रोड. त्याचे लोकल बसीस येतात, आमचो ट्रान्सपोर्ट फिरता, आमी येता वता, आमची भुरगीं येता वता. आनी हो जर रोड बंद केलो तर आमी खंय वचपाचें हे ते आमच्या MLA कळना. हे म्हाका सरप्रायज दिसता. आतां तो MLA त्या वॉर्डान फिरता, त्या वॉर्डांतलो वो आनी भायरसून येयला हें म्हाका कळना. म्हणजे ताका जर तो एक्चुअली त्या रोडान गेल्लो तर ताका ते कळना. तेची गाडी एक्झॅक्ट त्या रोडार दवरली तर दुसरी गाडी बाबा खंयसून वता हें ताका कळटा आसलें. जर त्या मनशाक जर हें कळना तर तो MLA म्हणपाक किंवा तो आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणपाक लायक ना अशें म्हाका दिसता. आयज अशी परिस्थिती उत्पन्न जाल्या की आमचे चारूय रोड जे आमी ते कनेक्टेड आहात मेन रोडाक ते चारय रोडार तेंचे ब्रॅकेट्स घालपाचे प्रयत्न केला. पयलीं 1-2-3 दिसां पयलीं कोण तरी तेंचे लोक आयिल्ले उलयता हांव रोडार तेन्नाच पावलो. सहज हांव ते कोण तरी आसलो थंय ताका विचारलें बाबा कितें चल्लां. ना हो रोड वाडोवपाचो आहा अशें तशें. कितले वाडयतले. 14 मिटर वाडोवंक जाय म्हणलो. हो पयलीं म्हणलो 14 मिटर आहा तोच सांगता ना. मागीर तुमी म्हणलो कितें करता म्हणजे आमी खंय वचपाचें हे लोकांनी. म्हणलो आतां आमी कितें करूं. म्हटलं ऑर्डर आहा तशी बरें म्हणलं. मागीर तेणी तो एक आमचो नालो आहा तो नालो पळयलो जो नेहमीचे कंपाऊंड वॉल आहा त्या कंपाऊंडाचो उदक भायर येता आनी त्या नाल्या पंसून वता ब्रिजा पंदल्यान वता नाल्यार आनी ते सकयल समुद्राक मेळटा. तो नालो जे त्याचा जो पूल ब्रिज बांधला तो 8 मिटराचो रुंदयेचो. आता तेचे 14 मिटर करता म्हणजे तो करचो पडलो. तो फोडल्यानंतर ते जर तुम्ही बंद केले तर नाल्याचे पाणी खंय वयतले. पावस आयज पर्यंत सुद्धा पडटा बऱ्याच येतो आमच्या स्टेटीन खंय बऱ्याच जाग्यार पूर येतात कितें कितें गोष्टी घडटात. तो जर फाल्यां दिवाळीचो सणाच्या सुद्धा पावस पडटलो अशी शक्यता. अशा परिस्थितीत पावस पडलो तर ह्या लोकांनी त्या नाल्याचं पाणी येतालें तर खंय वतलें हेचो विचार करपाक जालो. ते हांवें ताका विचारलें म्हटलं बाबा तुमी फोडलो तरी पाणी खंय वचपाचें. खंय म्हणपालो अरे म्हणजे इतलें तुमकां खबर आहा तर तुमी येदे व्हडले लोक आहात तुमी त्या MLA किंवा CM जो कोण आहात तांकां तुमी सांगपाक जाय न्हू. तुमचे ह्या जाग्यार एक्चुअली आमकां जो आतां कितें जालां हांगा हो जो मेन प्रॉब्लम आहा तो एक्चुअली आमच्या मुरगांव फूल हेका लागता. कित्या खातीर तर आमचे कडेन 3 मुसंडी आहा. मुसंडी म्हणल्यार कळटा सिमित्रीज आहा. तीन हिंदूची आनी मुस्लिमाची आनी क्रिश्चनाची आहा. तिनायकूय त्या हातूंत आतां हेचे क्रिश्चनाचे आहा ते भायर लोक येतात थंय स्मशान दफन करपाक. मुस्लिमाची आहा आमची मुरगांवची आहा हिंदूंची आहा तितून आख्ख्या मांगोर हिल पासून लोक थंय येतात. कितें आतां तो जर रोड बंद जालो तुमचो जेन्ना हें चालू आसतलो त्याच टायमार एखादो मनीस मेलो किंवा कितें जालें त्या रोडार गेलो तो तुमचो ह्या जाय मागीर थंय रावचें पडलें किंवा तो म्हणजे घरान तरी दवरचें पडलें नाजाल्यार वर्गान तरी व्हरून दवरचें पडलें. हे गोश्टी आहा. आनी तो हो प्रोग्राम तेंचो आतां तेंच्यांनी ते दीस म्हाका म्हटला त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की जवळपास 10 दिसाचो आहा. पयले लास्ट 3 दीस ते एक्चुअल रेस आहा आनी तेचे पयलीं 7 दीस ते प्रॅक्टीस चलता ते आयडिया. तर त्या रोडाचो आतां शेखर बाबान सांगला तशें आवाज हें आमकां खबर ना कित्याक आमी काय त्या खंय पळोवना फक्त TV पुरती पळयल्या. पूण तितून ह्या ना लक्षान ना तरी सुद्दां जर तशें कितें आसलें तर तो आमकांच प्रॉब्लम आहा. ह्या एरियेन एक्चुअली जी लोकसंख्या जवळपास 2,000-3,000 आहा त्या लोकांक प्रत्येकाक तेचो पासून त्रास आहा. खास करून ह्या आमच्या त्या रोडाचो यूज करणाऱ्या लोकांक सामकोच त्रास जातालो. थोडेशे आतां आमच्या सडेकरांक वाडटा की तांकां त्रास ना पण तेंचे जर तेवटेन कोणें एक मरण जालें कितें जालें ते खंयसून वतले. जेटी वयले लोक खंयसून वतले. बोगद्या वयले हे सायडीचे लोक खंयसून वयतले. हे 10 दीस जवळपास आमकां कालूच आतां कोणी तरी म्हाका सांगलें हांवें तेजो हें पळोवना व्हिडियो पळोवना MLAचो. कोणी तरी म्हटलें की ना MLA सांगता बोगदेकारांक 8 दीस त्रास काडचे पडटा. अरे 8 दीस त्रास काडचे पडटले बरें आहा पूण कित्या खातीर कसल्या कारणा खातीर. हो जो वेन्यू तुमी सिलेक्ट केला तो फिजिबल आहा कसो फिजिबल आहा ते पळयात न्हू.
आनी ही रहदारीची वाट तुमी खंय हें करतले, ह्या रहदारी ह्या लोकांक खंय व्हरतले, ह्या लोकांक पुष्कळशे गोश्टी म्हणजे मेडिकल्स, स्कूल्स, देवळां आहात आमची, देवळांनी ये जाता, स्कुलांनी येता भुरग्यांची आता, ते खंय वतली भुरगीं. ह्या खातीर म्हाका तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, आमी तुमी पर्सनली जावन सुद्दां आतां तेंचें काम चल्लां तें पळयात. जे लास्ट 2-4 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी गटर बांदलेले, अक्षरशः फोडपाक लागल्यात ते दोनूय सायडीन. इतलो खर्च तुमी वेस्ट करता. आतां तो परत बांदतले, व्हरतले, करतले, ही मागीरची गोश्ट आहे, तेंचे कडेन पयसो आपण करीत, पूण हे वेस्ट केला. पूण हो रस्तो जो तुम्ही बंद करता, हो रस्तो बंद करचो न्हू आमचे खातीर. ह्या लोकांक हांगा खूब त्रास जातलो त्याच्यामुळे. सो हांव तुमच्या तर्फे सीएमाकूय रिक्वेस्ट करता, MLAकूय रिक्वेस्ट करता, आनी जे कोण हे फुडें सरला तांकां रिक्वेस्ट करता की हो व्हेन्यू जो आहा हो आमकां कशेच परिस्थितीन फिजिबल ना आमच्या लोकांक बोगद्या वयल्या लोकांक खास करून. सो जाता तर हो खंय तरी तेंच्यांनी दुसरे कडेन व्हरचो. आमकां तेच्या बद्दल अजिबात हें ना. सो जाता तर त्यांनी तो खंय तरी दुसरे कडेन व्हरून तो हें करचो. आमच्या हेचे मुरगांवचे किंवा गोंयाचें नांव तांकां जर नकाशाचेर वयर हाडपाचें दुसरे कडेन, त्या खातीर जाय खुबशे प्लेसीस आहा ज्या प्लेसीचे ते कंटिन्यू करून हें करून मोठो रेस कोर्स तयार करूंक शकता. मोठो जर 3-4 वर्सां तुम्ही कंटिन्यू करा, वर्सां करा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. ज्याच्या खातीर लोक भरपूर येवंक शकता तुमकां. पण तो असो करा की लोकांक आमकां जसो त्रास जाता दुसऱ्यांकूय त्रास जावंक जायना, असोच प्लेस पळय आनी करा. हें आमचे तेंचे कडेन रिक्वेस्ट आहा. सो हांव तुमच्या तर्फे सीएमा पर्यंत ही मेसेज पावची, MLA पर्यंत पावची, आनी MLA जर तेचेरूय कितें आहा तर त्या लोकॅलिटीन येवन आमच्या कडेन उलोवचें. भायर येवन तुमी बायट काडली, ते पत्रकारांनी प्लेस केली, तो उपयोग ना. तूं फुड्यान येवन उलय न्हू, सांग न्हू आमकां. इतले दीस कितें आतां हें काम स्टार्ट जावच्या पयलीं केल्यार तो खर्च सुद्दां जावचो नासलो. आतां तुमी खर्च तुमच्या जबाबदारी तुमकां कितें तरी मेळपा जाय म्हणून केलो असो दिसता. हांव सरळ एलिगेशन करूंक शकता, कित्याक म्हाका हें अशेंच नाका. आमच्या लोकांक त्रास जाल्लो आनी त्या त्रासान लोकांक रवलें नाका. ह्या खातीर ह्या हेचेर जाता तर जास्तीत जास्त लोकांक तिगाय लोकॅलिटींनी विचार करचो. इवन म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आहा तांकां सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या हेचेर तेंचे फुल्ली तेचेर ऑब्जेक्शन घालचें, बंद करपाक लावपाचो. हो प्रोजेक्ट हे इव्हेंट आमकां नाका, ह्या जाग्यार नाका. 13 तारखेर आमची मिटींग आहा, ते मिटींग आमी सगळे ऑब्जेक्शन करतले. मेन तुमच्या हेच्या माध्यमांतून एक गजाल सांगपाची दिसता आमकां की फेडरेशन इंटरनॅशनल ऑटोमोबाईल ही वर्ल्डाची गव्हर्निंग बॉडी आणि आमची इंडियेची बॉडी आहा जे की फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया हे हांकां परमिशन दिता. बेस्ड ऑन खंयचे परमिशन, हे लोकल परमिशन घेतले की तेंच्यांनी तांकां परमिशन ही बॉडी परमिशन दिता टू कंडक्ट द रेस. आणि लोकल परमिशनाक काय घेवंक ना. तर काय घेवंक नासतना जर ही रेस जाता तर ही रेस इज इलिगल. आणि इन केस कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार सरकाराक व्हडले कॉम्पेन्सेशन दिवचे पडटले. खंय एक्सिडंट जालो, कितें जालें, कोण नॉयज पोल्युशनान कोण मरपाक शकता. आणि ही रेस आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ही फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियेन केन्नाच परमिशन दिवना. हे मे बी फर्स्ट टाइम सिटीन खंय तरी दिला, थंय चेन्नय दिल्ले ऑब्जेक्शन हाडलेले. अशें दिवपाकूच शकना. रोड्स नेरो खुबशा आयसून तुम्ही म्हणटले आता काल आमदारान म्हटला म्हणून आम्ही आयज बसला की ऑब्जेक्शन लोकांक कित्याक हाडटा ते खबर ना म्हणून सांगपाक बसला आम्ही. लोकांक त्रास करून कसलोच स्पोर्ट्स नाका, कसलोच व्यवहार नाका. आणि जशें तेंच्यांनी सांगला ते श्रीमंत लोक येतले, ते हांगासर रावचे ना. हांगा HQ आणि लापाज हॉटेला बरे व्हडल्या पैकी आणि बोगमालो 15,000 लोक खंय रावतले. ते जाल्यार पणजे आनी थंय वयतले, थंयच करा न्हू रेस ती. हे 15,000 लोक थंय उबे रावून खंय शकतात. तुमकां जर हेच्या संदर्भात आनी कितें क्वेश्चन जर विचारपाचें सीएम येवपाचो तुम्ही मेळपाक जाता ऑब्जेक्शन घेवन आमी सीएम येवपाचो आहा, बरोबर आहा. एक आमदारान सांगला सीएम येवच्या पयलीं आमी हे माध्यमांतसून सीएमाक येवन ही गजाल पावतली. आनी सीएम जेन्ना येतलो, सीएम कितें क्वेश्चन विचारतलो तेन्ना मागीर सीएम येता तेन्ना पळोवया. लिओ, तूं एक्स चेअरपर्सन आनी आतां कावन्सिलर आसा. तुमकां कसलेंच परमिशन घेनासतना आनी तुमकां फिजिबिलिटी ट्रान्सपरन्सी नासतना ही रेस हाडटा. आतां तुमी कावन्सिलर म्हणजे आनीक बाकीचे स्थानीक कावन्सिलर थंय कित्याक वचोन हाडयना जो काम चालू आसा तें? सांगपाचें म्हणल्यार ना, सरकार BJPचे सरकार आसा ते कसलीय परमिशन घेवन जनहिताच्या विरोधात कसले प्रोजेक्ट हाडटा गोंय बरें हें चालूच आसा. आतां तुमी जर काम आसा जाल्यार कावन्सिलर थंय वचोन लोकांक घेवन ते कित्याक बंद करिना? आता त्यांनी काल आम्ही ऑब्जेक्शन हाडले, आम्ही कलेक्टर दिल्या
5-6 दीस जाले आतां आमी चोयताले आतां MLA कितें सांगतो MLA कितें सांगला की फाल्यां पोरां सोनवारा केन्ना CM येता म्हणून सांगला CMा पयलीं आमी आमची मागणी घातली न्ही CM कितें सांगता चोवपा CM कितें म्हणटा लोकांक नाका आमदार कितें म्हणटा लोकांक नाका प्रोजेक्ट कॅन्सल करतो म्हणटा पूण हें हाडपाना फॉर्मुला 4 आपल्या लोकांचे ऑब्जेक्शन जाल्यार आपूण हाडपाना हें सांगलां आमदारांनी पयलीं चोया न्ही लोकांचे ऑब्जेक्शन फाल्यां आमची मिटींग आसतली फाल्यां आमी एका वाड्यार लोक फाल्यां मिटींग घेतले हय फाल्यां 6:30 तुमकांय आपयतले ते तेंचे मागीर ते कितें आहा डिसिजन घेतले मागीर आमी रोडार येतले कित्याक आमची मिटींग आहा 13 तारखेक आमचे समज आमचे CEO इंजिनियर बी आमचे आयकनाय जाल्यार आमी रोडार येतले लोकांक आमी ते सगळें बरें आसा पूण आतां कसलीच परमिशन नासतना काम कशें चालू आसा काय म्हणटा थंय हें कोण चोवपाचें हे आमचे इंजिनियरान चोवपाचें न्ही आमी तांकां लेटर तांकां सबमीट केलां आमी 5 दीस पयलीं तेमीन चोवपाचें तेंचें काम न्ही तें चोवपाचें तेमीन तो PWD मिनिस्टर येयल म्हण तेमीन सगळें ते एमी जालें इन्स्पेक्शन करून काल एमी सर फिजिबल सारक्या कितें सांगता काय म्हणपाक आमच्या तकलेर घाता म्हणपाक हें तेंचे ते कोणाचें आयकतले ते PWD मिनिस्टर आयकतले CMाचे आयकतले CMान चिंतपा जाय न्ही आपूण कितें करता आनी कितें करता आपूण रॉंग करता कळपा जाय न्ही ताका आनी आमी समज आयज समज फाल्यां सोनवारा CM येता CM समज आयकना आमी रस्त्यार येतले ते सगळे डेफिनेटली लोक येतले सांगता हो काल सांगतालो आमकां आमी रस्त्यार येतले कित्याक लोकांचेर हाडून घालपाचें न्ही तुमकां जाय बरें करून जाय आमी कितें म्हणटा तो आमदार कितें म्हणटा 3 वर्सां आसतलो म्हणटा इव्हेंट 3 वर्सां कंटिन्यू आसतलो वर्सां आसतलो 3 वर्सां हय. प्रॉब्लेम ना तो हय. प्लेस हय. सोडून तुम्ही खंय वरा 3 वर्सां एवरी इयर करात तुम्ही त्याच्यामुळे तुमकां फायदो जाता गव्हर्मेंटाक फायदो जाता हरकत ना गव्हर्नमेंटाक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर